जेजूच्या बहुपवित्र कुडी रोगताची दोबाचीक बरोवप. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हटलें, तुजे पास्कांचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्ले तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारान वचात आनी उदकाचो कोळसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरत त्या घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसां बराबर हांवें पास्काचें जेवण करपाक म्हजो जेवणाचो वस्रो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वस्रो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारान वच जाल्यार जेजून सांगलेलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केले. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिवन म्हटलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी देवाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी म्हटलें आनी तातले पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत. सवेज मनशा पासत तें वारवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यान हांव नवो सोरो पियेसर ह्या फुडें दाखाच्या फळाचे हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हटल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचून ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. नियाळ. हृदयच्या बाबा भयणानो, आयज आमी क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडी आनी रोगताची दोबाजीक परब सबोरता. ही परब आमकां मिसाचे भेटेचें बलिदान, मिसाचे भेटेचो संस्कार आनी ह्या संस्कारान उंड्या सोऱ्या रुपान आसलेल्या जेजूचे आसणे हांचेर लक्ष घालूंक उलो मारता. दर मिसाचे भेटेन उंडो सोरो जेजूच्या कुडी रोगतान बदलता आनी आमचें आत्मीक खाण पिवण जाता. आमकां सोडवण दिवचे खातीर जेजून आपणाकूच ओपून दिलो. दर दिसा मिसाचे भेटेचे वर्तेपण वळखून घेवंक पवित्र संस्कारान हाजीर आसलेल्या जेजूचेर आमचो भावार्थ खोलावंक देवाची कृपा आमकां मागून घेवया. आमेन.